शिखरसान उपकार मानता चिन्येतामच्या तुझ्या विचितेया सोम्या किते पाटी आमी दी मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पुसल्याय राखल्याय सेवेन तुझ्या खालसान बोनान आमकां तुवें एकवोट आयल्याय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडटा सोमिया दिनवा शिखरसान उपकार मानता चिन्येत आमच्या तुझ्या विचितेया सोम्या किते पाठी आमी दी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी पास्कांगाळाचो तिसरो आयतार संभ्रमता आणि आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयता जेजू दोगाची सांग एम्मावसाच्या वाटेर भेटता. तो उलोवन आसतना तांची काळजां पेटलेली आसात, पेटोवन आसतात. आज आमी हांगासर जमल्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक जेजू कशें त्या सिसां लागीं एम्मावसाच्या वाटेर उलयलो, आमचे लागीं आज उलोवन आसा. त्या सिसांची काळजां पेटोवन आसलेली बरी, आमची काळजां पेटोवन आसलोंक जाय. उर्बेन जेजूचें उतर आयकूंक आमी आयकूंक जाय. तर हे मिसाचें बलिदान म्हळ्यार ताचें उतर आयकूंक आमी आयते जावया आनी मिसाचें बलिदान पवित्र भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखूंक घेवया आनी देवालाचे बोगसाने मागोवन आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच आमकां मोगी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदार्थी आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सोम्या काकूट सोम्या काकूट Krista काकूट Krista काकूट सोम्या काकूट सोम्या काकूट महिमा 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 देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता
देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रीतीच्या बापा, तुझ्या पुताक गत नसलेल्या शेळयेच्या आमलेख रक्तान आमकां पातकांतली सोडोवंक आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां तुजी भुरगीं करूंक जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो आमचो पुनर्जिवन जाल्लो सोडवणदार आजून आमचे मदें जियेता आनी वाटेर आमचो विश्वासी संगाती जावन तुजे जाणवायेच्या गुटाची आमकां समजोवणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी वळखून घेता. ताच्या उतराक आज चिथान खाण दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताचे संगता भावार्थान आनी विश्वासान वाट धरूंक आमकां करपाथी. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्माच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायेलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस हाका रुजू जावन देवान ताचे मरिपाक तुमचे मुखार केल्लीं ती असर्यां विचित्र कार्यां आनी कुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनवावरत्या करना कुरसायलो आनी जिविशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवांत उठयला. कित्याक मोन ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक सकलें ना. ताचे विशीं उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरोशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकरांक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुमी म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशीं इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगयत. तो मोन पावलो आनी ताका निकेपिलो. ताचो पोंडू आज पर्यान आमचे मदें आसा. तो एक प्रावधी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राजस्थानार बसतलो म्हूण देवान आपणाक प्रमाणार केल्ली बसवणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताचे कुडीन
कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्तच्या जिवंतपणा विशयांतलें सत ताणें पयलींच परगट केलें. ह्या जेजूक देवान मेदल्यांतलो जिवांत उठयला आनी आमी सोमेज त्या सतच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतास बसयल्लो पवित्रत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हें सुतें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें. देवाचें उदोदकार. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका भूत सांगतेल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हज्या उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालसो ना. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हूण तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परके गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देंवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणान. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नासतल्या म्हालान न्हय. बगार आयबावीन आनी कथावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान संवसाराच्या स्थापना दीस देवान ताका वेंचलो आनी ह्या शेवटेच्या काळार तुमच्या पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्ल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मार्फत तुमी सत्मानूक पावल्यात. अशें तुमचो बरवसो आनी भावार्थांनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचें उतारे. देवाचें उदोदकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवारून सांग. तूं आमचे लागीं उलयतना
आमची काळजां पेटोवशी कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू जिवन जाल्ल्या थ्यस आयतारा दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पयन करून वेताले. घडिल्ल्या सरसंगती विशयांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात. तो वळू ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुल्लीं. तांचे पैकी एकलो क्लेओपास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परके कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजराना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करण्यान एक बळिश्ठ प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक धन दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सडवून हाडटलो तो होच म्हणून आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडून आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी सरशी गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेलें बरेच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळोंक ना. तो वळू जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलेलें सगळें सत मानूंक कितले फाटी तुमी? क्रिस्तान आपले महिमेंत रिकचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइजेतावन सुरू करून प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेथां तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें, पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांचे सांगाता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदमा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मोकलो नपयस जालो. तो वळू एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवं नासतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतालें न्हय. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमा फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सगळे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवन जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला. तो वळू वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या त्या आयतारा सांजेर कितें घडलें तें.
दोग जाण शिस एम्माउस म्हणल्यार हळ्ळेक वेताले. जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसा ती हळ्ळी. आनी वाटेर थोड्यो चंगती ते उलोवनासले, चर्चा करनासले, तर्क करनासले. आनी तांची तोंडां बावल्लीं, कंतिश्ट जाल्ले, बेजारान बुडले. कारण जेजूक कुर्सार मारल्लो ते घडीत तांकां समजूंक जावंक ना, तांकां समजूंक जायनातलें. तांणी जेजू देवाचो पूत सोडवंदार म्हणून सगळीं तांचे पाथेंनी ताचेर दवरली. पूण ताका कुर्साचें मरण ताका मेळटलें, ताका तशें जिवशें मरता म्हणजे स्वप्नांत लेगून ताणें चिंतूं ना. हे एक पाड स्वप्न. आमी दवरलो भावार्थ आमचे पाथेंनी व्यर्थ जाली गाय, वेस्ट जाले गाय, असल्या घुसपडून ते आसले. तसलो दुबाव आमी कितें केलें. आनी एका कुशीन जेजूचें मरण तांकां समजूंक जावना तर, आनी एका कुशीन तो रितो फोंडो. तांत सकाळीं थोड्यो स्त्रियो गेल्ल्यो आनी तांकां मेळ्ळो रितो फोंडो. आनी उपरांत शिसी गेले आनी तांणी पळयलें तेंच. आनी जेजू जिवान जाला म्हणून खबर. एका कुशीन खंत बेजाराय आनी एका कुशीन घुसपडो. आनी अशें ते खंती सावन बेजारायन ते उलोवन आसतना जेजू तांच्या मगदगात प्रवेश जाता आनी तांचे लागीं उलयता. आनी कितें ते उलोवन आसले ते तो तांचे लागीं विचारता, तुमची बेजाराय कसली, तुमची समस्या कितें. आनी ते सांगतात. आनी तो वळू जेजू तांकां पवित्र पुस्तकाची उतरां, मोइजे थावन धरून प्रवाद्यान थावन ताचे विशयांत बरयल्लीं उतरां तो तांकां विवरून सांगता. आनी ताचें तें जारी जालां म्हूण तो सांगता. पूण तितलेंच न्ही, उपरांत ते मुखार वेतात. सांज जाली देखून जेजू ते सांगतात आमचे सांगता राव म्हणून. आनी जेजू सांगता तांचे सांगता रावता. आनी जेवणार आसतना उणो मारता. तो वळू जेजूची तांकां वळख मेळटा. आनी तो वळू ती सगळी तांची बेजाराय, सगळी तांचे बेजाराय पयस वेता. ती तांची काळजां संतोशान भरतात. आनी जेजूचो एक खरो अणभोग तांकां जाता. जेजू भेटुल्लो अणभोग. मोगाचे न्हू, ही काणी वाये घडीत नेंच त्या दिसांची आमचें जावन आसा. आमची काणी तसलीच. आमी बेजारेंत आसल्या वेळार कसली समस्या आसल्या वेळार संपूर्ण त्या समस्या बुडोवन आसता. आनी इतलें बुडोवन निराश जाता. आमी धैर्य सांडटा, बरवसो सांडटा, पूण जेजूची विसर पडटा. जेजूची आमकां उडाक जायना. म्हळ्यार तितल्या त्या समस्येन बुडोवन आमी आसता. आमकां वाड दिसना, उजवाडना, काळोखांत आसा. पूण आमकां कुंभ करतलो, आमच्या आदाराक येवचो एकलो आसा, जेजू आसा म्हणली आमकां विसर पडटा. पूण त्या वेळार पळयात ते दिसा ते बेजारांनी आसतना जेजू तांकां मेळटा. जेजू तांकां आदार दिवंक येता, कुंभ करूंक येता. तांकां कितें ती घुसपड आसा ती त्या घुसपड पयस करूंक येता. पयस करूंक तांचे ते प्रवेश जाता वा तांच्या मदेगात आसता, मदेगात वेता. आनी तो पवित्र पुस्तकाची उतरां विवर्सिता. देखून आमी बेजारान आसतना आमचेच तकी आमी तो पर्यार थोडो आमची सकत आसा चिंताव आनी आमी आमचेर पात येताव, आमचे वरवीं पर्यार करूंक जाता आमी चिंताव. पूण त्या वेळार आमकां देवाचो उगडास जाय, जेजूचो उगडास जाय आनी पवित्र पुस्तक आमच्या कुमकेक येता. जर तर आमची पवित्र पुस्तकाची उतरां आमी वाचताव, नियाळ करताव, तसल्या संदर्भांनी खंडिसान आमच्या मोतीक उजवाड येता, धैर्य येता, बरवसो आमचे थंय येता. कशें त्या सिसांक पवित्र पुस्तकाची उतरां जेजू उलयता आसतना, विवर्सतना तांची काळजां पेटोवन आसलीं म्हणटा. तशेंच आमचो भावार्थ तो वळू जिवो जाता. केन्ना आमी पवित्र पुस्तकाची उतर आयकता वा वाचता, नियाळ करता, आमचो भावार्थ जिवो जाता. आमची बेजाराय आसूंक पुरो, कश्ट आसूंक पुरो, पिडाशिड आसूंक पुरो, पूण ते कशें आमी फूट करीत जाय. पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिफात आमकां ती बोळ मेळटा, उजवाड लाभता. तशेंच त्या शिसांकय जालें. तसलो अणभोग तांकां जालो. उपरांत पळया ते सांज जाली देखून ते सांगतात आमचे सांगता राव म्हणून. आमी
पवित्र पुस्तकाची उतरां नियाळी जाय पवित्र उतरां नियाळ उपरांत जेजू आमचे सांगता जेजूक आमी सांगता आमचे सांगता राव म्हणून युकरिस्तांत तो आमचे मदें हजर जाता खुद्द हजर जाता आमच्या काळजांत तो येता आनी हो जेजू सदांच आमच्या काळजांत राव म्हणून आमी ताचे कडेन सांगत जाय आनी आमी कितें जेजूचें उतर आयकत हांव जेजूची उतरां नियाळता हांव तें आमी आमच्या जिणेंत पाळूंक जेजूची कुमोक आमकां गरज आसा जेजूचें बोळ तें आमकां युकरिस्तांत मेळटा जेजू खुद्द हजर जाता ताचे लागीं आमी संबंद जोडूंक साध्य जाता कित्याक आमच्या काळजांत तो आपली कूड आनी रगत मेळपाक युकरिस्त मुखांत तो आमचे लागीं वस्ती करता देखून तो आमचे सांगता आसा आनी तो आमकां आत्मी म्हणजे ह्या संवसारांत आमी थकता हें आमचे कुडी आमचें तें असलें बोळ पावना आनी तें आत्मीक बोळ जावन जेजू युकरिस्त जेजू आमकां दिता तें बोळ आनी ती सकत आमकां लाभता तर मोगाचें न्हू आमच्या जिणेंत केन्नाच आमी निराश आमच्या न्ही कश्ट आयलो पिडा शिडा आयल्या वेळार समस्या आयल्या वेळार जेजू आमकां कुमो करूंक आयतो सदांच आयतो आसा कशें त्या शिसांक तो ते बेजारान आसल्या वेळार तांकां पावलो तशेंच आमकांय तो पावता तर ताची कुमोक आमी सोदया आनी युकरिस्तांत ताच्या आमच्या काळजान घेवन आमच्या काळजान सदांच वस्ती तो करून दी ही कृपा मागया आमेन. आतां आमचो भावार्थ आमी परगट उसारया सत म्हणटान देवाक सपुत्र बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या समयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो ओंकार मरियतांत जल्मलो पोंच पिलातान ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिवी आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक वखदां सोयता पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाचें नोम देव आमचो बाप आनी आमची मागणी तो आयकता त्याच बाबार्थान आमची मागणी बापाक समर्पया. मोगाळा बापा आमच्या पापा साहिबान सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मिकांनी तुज्या पुताच्या जेजूच्या पावलांनी सोलून आपली भावार्थी जिणी जिवाळ दवन आनी एक क्रिस्त तशें वावरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता जावा बापा आमचें मागणें आयक. सर सरकारी आनी राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी आपले परजे खातीर वावरून सोम्याच्या उतरां बराबर सोलून समेस्ताक शांती समृद्धी हाडूंक तांणी पेसाडीशें कर म्हूण मागता. आमचे फिरगजेन भावार्थ जिवाळ दवरचे मणयारपण सलोवच्या फिरगज याजाक सर गुरकारांनी गवळीक मंडळीच्या आयोगाच्या संघ संस्थेच्या सांद्यांनी आनी सर सेवेच्या मनोभावाच्या व्यक्तींनी फिरगजे खातीर दिवची ती सेवा सदांच हस्त्या तोंडान आनी उक्त्या मनान करीशें तुजे कृपेचें बेसांव दी म्हूण मागता. कुटुंबाचे उदरगते खातीर आमच्या फिरगजेचे साबार संदे परगांवांत वावूर नासात तांणी तांच्या भावार्थान तिर्रा वाशें कर आनी शेतां बाटांनी न्हंय दर्यांनी ऑफिसांनी इस्कॉलांनी आनी कारखान्यांनी वावूर करच्या आमच्या फिरगजेच्या सर कामेल्यांक तांच्या कामान तृप्ती समाधान आनी संतोष लाभाय म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेच्या सर युवजनांनी आनी भुरग्यांनी भावार्थान जिवन जेजू बराबर सोलून जेजूक हेरांक थंय पळोवंक तांचे दोळे उगड म्हूण मागता. ह्या येवकरिस्त मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी पुनर्जीवन जाल्लो जेजू सदांच आमचे बराबर चलता म्हणल्या भरवशान आमच्या जिवितान एकामेकाच्या गरजांनी पावून सेवेच्या मनोभावान वावर करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागुया.
सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझे मुखार दवरली सर मागणी तूं स्विकार कर. आमी तुज्या मोगाचो अणभव जोडनो हेरांक साक्ष दिवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. Durkulkaniku ayam beto Bapa Wai mundo amso upun dita tuta Wawram cici Yesu semerpita tuka Mugam cakal zasu Betei tawi Bapa Servespura Deva Serkicaraya Kani sama samka Svikar tukar Bapa Servespura Deva Serkicaraya Kani sama samka Svikar tukar Bapa. मुझ्या भाव भजनो मुझ्या आणि तुमच्या बलिदानम सर पदवेदार देवा बाबाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताक तुवें कुडसार मारूंक दिलोय पूण मोरणाच्या गासांत ताका सांडूंक नाय. आमचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलोय आनी आतां ताची महिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांचे गठायेन आमचे जिणेची घडी थांब भवार्थाचे नवे नदरेन पळोवंक आनी हर दिसाची आमची वाट नवे उमेदीन चलोवंक मैपासान आमकां करपाक धी. जेजो क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा थेन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखनू फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हडच्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासखांची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारथी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनीक तो मरण पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dălparam sus în vespătu, să
आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत. आपले सुकुशीन कस मारून सोसोबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणचें. तेच बरी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या निसासनी कराराचें रगत पातखांचें मोगसाना मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पग तुया सोमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही करता, तुझ्या येण्यात आम्ही भद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवन दमदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सोडपोदवेदार बापा सोबंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडोंदराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवारम दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रक्तल्यांक आमकां तुजे उद्धार काकुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकारांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदोता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभाच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सगळ्या आसूं, तुमचे सगळ्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभाग येईल. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. स्वाग 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 तुका. सर्गीच्या आत्म्यात येवचा प्रकाश तुजो पातळ. जिणयेच्या पयणार आमच्या परवशा पाका गळो निवराय. कुर्बेन तुजे नेट सर्गीची वाट कुर्बेन तुज्या नेट सर्गीची वाट जेजू बोऱ्या गोळ्या जेजू स्वादी गोळ्या. ये काळ
दूर भोवल्या स्वागत 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 तुका जेजू बोरया गोया जेजू स्वादी बोल्या ये काळजा दूर भोवल्या स्वागत 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 तुका प्रार्थुया भोव मोगाळ बापाम तुझ्या पुताक तुवें गुडसार मारूंक दिलोय पूण मरणाच्या घासांत ताका सांडूंक नाय आमचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलोय आनी आतां ताची मैमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय सर बुजवण्याच्या बापाम खंती बरेथ आनी निराशी जाल्ल्या शिसांची मूत उजवाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बरवशान लाश्ची केली आनी ताचे बराबर जेवणा बसून उंडो मोडटाना आपणाची वळख दिवन तांकां उतरां वरत्या संतोशान आनी शांतीन भरलें असली शांती बरवसो आनी संतोसो भोवखन ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्यांत आतां आमकांय आमच्या घरांचे शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोश बरवसो वाडोवपी सांगातीक ह्या परी तांचे आनी आमचें जिवीत सर्गीच्या आनंदान प्रकाश बरें जावं दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो सर पददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो ओसोणयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे वडुपकार हालेलुया हालेलुया सुयामी वेतां की तुझी खाता मुकारा तुझ्या वर्गां दिता वाटेन तुझे सुलो मोगान तुझ्या राबो संदेश तू सुखासो आदर मागता वाटेन तुझे सुलो मोगान तुझ्या राबो संदेश तू सुखासो आदर मागता गुटाय सोडून सुरगी कानान वेतां सोम्या कुर्बेन
कष्टा दुखांक तुझे पाते मुखास तांबुरवी सुम्या मी मेटा की तुझी कथा उपकारांच तुझ्या अर्कांतिता वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहो संदेश तुझो गाजो आदार माता मुखार पुत्रा सोबे औकार आशीर्वाद दिवांका अगेन पुरुषाचे कुर्बे निवर आमका आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.